रसायना मारपाचे काम गुटलायले मडगांव पालिकेन 5 दिसां उपरांत सोन सड्यावेली कोयराची सारी अजूनही धुंगता। मुख्यमंत्र्यान घेतली वयल्या पावण्यार बसका, आता काढला आनीक एक उपाय। बिग डॅडी कॅसिनोचे फुटपाथावेले अतिक्रमण काडटना जाली झगडी। कॅसिनोच्या स्टाफान दुकल्ली बायल नगरसेवकाक बाबूश पडलो मदीं, दिली एका सोमनाची मुजत। आयुष मंत्रालय परत एकदा श्रीपाद नायकाकडे, वांगडा केलो रक्षा राज्यमंत्री राजनाथ सिंग, रक्षा मंत्री अमित शाह, गृहमंत्री। चांदोरचे व्हाळ अडवपी माती काढली ना रेल्वेन अजून, चांदोरकार चाळवले, आमदारान मोदी पडचे, गावकरांची मागणी। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। सोन सड्यावेल्या कोयराची सारी अजूनही धुंगत आसा। उजो पालोवपाक पालिकेन खर्च केल्ले सुमार 12.5 लाख रुपयांचो गोवर जालो। उजो पालोवपाक रासायनिक स्प्रे मारपाचो प्रयोग फसलो। आता उजो आटापात हाडपाक माती आनी उदकाचो लेप मारपाचो नवो उपाय मुख्यमंत्र्यान सुचयला। मात नव्या उपायाचो प्रभाव मेळसर थळाव्यांक धुंगर खावचो पडटलो। मडगांव पालिका फाटल्या 5 दिसांसावन सोनसड्या वयल्या कोयराचो उजो पालोवपाचो यत्न करता, पूण उजो पालिकेक बदना। पालिकेन ह्या 5 दिसांत सुमार 12.5 लाख रुपयांचो गोबर केलो। ते खातीर 1408 लिटर रसायन वापरले। पूण मुंबयच्या उजो पालोवपी दळाचो महासंचालक दोतोर प्रभात रांदळेच्या सल्ल्या उपरांत मडगांव पालिकेन हे काम सद्याक स्थगीत दवरला। It depends lot on a factor. How much superficial fire is. There are two type of fire in dumping. Technically, one is surface fire and one is deep seat fire. Surface fire जो होती है वो हमारे को एक परेशान होता है जो डीप में नहीं जाती है। वहाँ पे वो काफ़ी हद तक है, जिसमें अभी इसमें जो पॉकेट्स है, इसमें हर एक पॉकेट जो है डीप सीट फायर नहीं है। बहुत से फायर है जो सरफेस फायर है, पर आपका जो अप्रोच है वो काफ़ी धुएं की वजह से बंद है। तो आपको डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है कि इसमें डेड, हमारे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, इसमें डेड स्पॉट्स कौन से हैं, सरफेस फायर कौन से और डीप सीट फायर कौन से, ये डिस्टिंग्विश नहीं होते। अगर सरफेस फायर रहता और उतनी ही जगह पर अगर वो डाला तो इफेक्टिव रहेगा, पर डीप सीट फायर में वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो मैंने बताया कि हर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया जाता है। और एनवायरमेंट इश्यूज होने के बाद मैंने जैसे बताया हर एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। हर एक्सपेरिमेंट अगर वहाँ पे अगर सक्सेसफुल है तो आज आप लोगों ने बताया था कि और केमिकल लेके, एज अ प्रोफेशनल रिकमेंडेशन इज वी रियली हैव टू क्रिएट द एक्सेस प्रॉपर्ली and do a recycling and try to smother the fire so that deep seat fire get killed. Okay, and then think about other alternative like a chemical fire, or water or something. अभी मैं बॉम्बे में हूँ, वहाँ पे इतनी बड़ी अंगार थी, पर इधर की जो सर्कमस्टेंसेस है कुछ अलग हुआ, उधर के हमारे रिसोर्सेज कुछ अलग है। आज के डेट में हमारे को, आपको मैं बताता हूँ सीधा एग्जांपल, हमारे को पीछे खाड़ी थी जहाँ पे डीस लेन वाटर हो रहा था और जहाँ पे हमारे पंपिंग स्टेशंस खड़े हो गए थे। आपके इधर चैलेंजिंग बात ये है कि नो डाउट रिसाइकल तो करना ही है इसको, उसमें उसके बावजूद भी पानी यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे आपके पास पानी नहीं है। ऐसे सब इस तजुर्बे में हम लोग भी बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करने में कोई हरकत नहीं होती है। और जिस तरीके से इन लोग सब जुटे हुए हैं और जिस तरीके से आगे प्लानिंग होगा, आई थिंक विद इन 1 or 2 days इट शुड बी ओवर। दीज आर द फायर एक्चुअली एज फार एज फायर फाइटर आई एम कंसर्न, हम लोगों के कंसर्न के हिसाब से इज द कंट्रोल फायर नाउ, इज नॉट गोइंग टू स्प्रेड। ओके, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दिस फायर, व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टैकल इज इट क्रिएट एनवायरमेंट issues. The second one is socio-political issues also because nearby community is getting affected because of the smoke. This is a heap which is for years together. इसके heap के अंदर ये deep side fire है, okay? जब तक कि उसको पूरा के पूरा स्मॉदर ऑक्सीजन डिप्लॉय नहीं कर सकते तब तक कि ये फायर बुझती नहीं है। सोमारा सकाळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोनसड्या वयलो रस्तो धरलो। सुवातेची ताणें पळोवणी केली। भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ताणें कांय सुचोवण्यो केल्यो। उपरांत थळाव्या नागरिकांच्या सांगातान बसका घेतली। बसकेक थळावो आमदार तशेंच सरकारी अधिकारी हजर आसले। उजो आटोपात हाडपाक माती आनी उदकाचो लेप मारपाचो नवो उपाय हे बसकेत थारलो। पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटीची मीटिंग घेतली, कारण तशी एमर्जन्सी असली ज्या पद्धतीन त्या डंपाक उजो पेटला पळय न्ही तो सगळो विषय
2 दीस म्हाकाय डिले जालो थंय वचपाक खरें म्हटल्यार हांव सकाळी फुडें आज थंय गेल्लो डंपर सगळें पळयलें जाल्यार तें हें जावपाचें नाशिल्लें त्या आमी एक एक्सपर्टूय बी बाबा डेप्युटी सीएम विजयान ताका मुंबयच्यान आपयल्लो ताच्या कडेन घेवन आतां डिसिजन घेतला आतां ऑलरेडी काम सुरू केलें तेज्या एडवायजा प्रमाणे काम सुरू केलें आमची खात्री आहा 3 दिसां भितर सगळो धुंवर न्ही उजो न्ही सगळो पालवतलो तें फायनल सोल्युशन जें आहा पळय न्ही 4 तारखेक परत एकदां हाय पॉवर कमिटीची मिटींग दवरल्या ती हेतूर जातली असेंब्लीन जातली 4 तारखेक त्या सगळ्या जाणांक परत आपयल्या तो तांचो एग्रीमेंट आनी ताजेर सोल्युशन तेजेर काडपाचें आसा 4 तारखेक फायनल डिसिजन घेता आतां जे मेकानिजम जे आहा पळय न्ही रे तें एक्चुली ताका उदक आनी माती घालून तें पुरयत वचप तें मिक्स करप परत हें घालप माती घालप आनी तेच्यान फुडें वचप The approach is that the fire will be doused with a mix of debris and water. It is not only water. Water is creating smoke. ही जी फेनर्जायम मारल्या ती फेनर्जायमीचें रेनर्जायमीचें फंक्शन अशें आहा की इट किल्स द बॅक्टेरिया which produces methane and removes the odor, the foul odor that comes. So that has been successful, but it has been only on the periphery. In the middle it is burning, and middle it is not possible to reach there because there is no excess that is being produced. So slowly we are killing that, and he expects that maximum 3-4 days it should be over. कोयराचो बंदोबस्त करपाक जायना जाल्यार सरकारान सोनसड्यार कोयर उडोवचो न्हय अशी सुचोवणी कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड तशेंच मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत करता. आज ह्या मिटिंगे भितर एक ठरलां की कलेक्टर शाल बी द नोडल एजन्सी ही विल बी असिस्टेड बाय PWD, ही विल बी असिस्टेड बाय फायर सर्विसेस, दे विल ओपन ए कंट्रोल रूम देयर इमिजिएटली टुडे itself. They will pollution control board has also been directed to open a control room there for their this. What about that chemical which was brought paying, I don't know, so many 12 lakhs or something like that? What I think that, somebody- that shows some- it doesn't work. Does it work? Does it not work? Anything According the to government them, is aware? according to the director who came from there, from Bombay, he's saying it nothing will work at this moment except mud and water. Mix that means- mud or garbage, what you call construction as a material असतं पळय कितें मातयो चिरे debris with water. If you dump it there, it will get fast relief. Of two issues. One, Pollution Control Board. They are supposed to make a statement by tomorrow and tell what is the position of level of pollution in the air. Second, I have raised issues that henceforth we are not going to allow you to dump garbage like how you used to dump. Either you get it segregated or we are going to close it. I made it very clear. Things are very clear to the Chief Minister, and I have told him that our people will come on the road. Now we have stopped trucks. He's telling wait for another 4-5 days. I will talk to my people also that we should wait for another 3-4 days. No issues. But my solution is to finish the garbage dump. पालिकेन रासायनिक फवारो मारला तो कोयराचेर प्रक्रिया करपाक वापरतात उजो पालोवपाक न्ही अशें मडगांव पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष सांगता. ऑयल सुवातेर जें केमिकल ते सांगतात उज पालोवपा आहा म्हणटा तेका उज पालोवपाचें कांयच ना तेमगेले ओन ब्रोचराचेर सांगतात. इट इज ओन्ली फॉर ट्रिटमेंट ऑफ गार्बेज. जेन्ना गार्बेज ट्रिटमेंट करपा जाय तेन्ना तेक यूज जातले पण उज पालोवपा म्हण तेंचेच ओन लिटरेचराचेर कांयच ना. सेकेंडली हो सांगपा म्हण एकदम फास्ट जावन आसा. अननेसली म्युन्सिपालिटीचे पयशेय वेस्ट, टॅक्स पेयराचे पयशेय वेस्ट. मुखाडे हें आसा वेरीन दीस सेम केमिकल वॉज यूज्ड इन वडोदरा जस्ट लास्ट इयर आनी तेमी ते 500 रुपयान हाडिल्ले 1 लिटर. आतां हे कडेन आतां सांगताले की ट्रान्सपोर्टाक आनी 500 रुपया लागले म्हणून तें आमकां खबर ना. पूण तेमी क्लियर कट सांगला की आफ्टर डेज ऑफ स्प्रेइंग देर वॉज नो रिलीफ विथ एज फार एज स्मोक एंड स्मोक इज कन्सर्न. डिस्कस करतात तो सांगता ना हें प्लास्टीक आहा तेजेर मेम्ब्रेन आहा तो पेनेट्रेट जायना म्हणून. आतां जें ओपन आहा तिंगा आतां लास्ट 4 दीस तुमी घालतात, लास्ट 2 दीस केमिकल घालून मारतात, थिंग कितें वचना पेनेट्रेट जायना. आनी हांव आतां जेन्ना 2 दीस मागतात ते फक्त पावसा लागून रावतात. पावस येतलो उज बंद जातले आनी म्युन्सिपालिटी तांकां सर्टिफिकेट दितली तुमगेले केमिकला लागून हें बंद जालें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. येता थंय आसा पूण दादागिरी सुरू जाली. नांव बिग डॅडी. सध्या जावंक सोदता पणजे शाराचो बापूय. कॅसिनोवाल्यांनी फुटपाथीर अतिक्रमण केल्ल्यान आपलें काम करपाक महापालिकेचे कर्मचारी थंय गेल्ले. पूण बिग डॅडीन आडमेळी हाडली. शाब्दीक बाचाबाची जाली. बायल नगरसेविकेक धुकल्ली
आमदार बाबुशाकूय गाळी मारल्यो. शुक्रार दीस पणजेत बिग डॅडी कॅसिनोचे कर्मचारी आणि पणजे महापालिकेमदी महानाट्य जाले. बिग डॅडीन फुटपाथार अतिक्रमण केल्ल्यान ते मोडपाक पालिका कर्मचारी गेल्ले, पूण थंय कॅसिनोवाले आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमदी वादावादी सुरू जाली. बिग डॅडी हालींच मांडवीत आयला, पूण आपले बेकायदेशीर बांदकाम वाटोवपाक दादागिरी करता. नहीं बोला मैं, हम सब घूमने वाला हूँ, यहाँ सब लोग घूम रहे हैं। मैंने बोला जूते से मारेंगे तुमको, जूते से मारेंगे, अरे जूते से मारेंगे तुमको, लगा लो, जूते से मारेंगे लोग, तुमने खरीद लिया, तुमने लोगों को खरीद नहीं लिया, हाँ, तुमको लोग तुमने खरीद नहीं लिया, तुमने खरीद नहीं लिया, कौन खरीद नहीं लिया तुमने, इनका खरीद नहीं, मेरा फोन दो, अभी ले लो, इनका फोन नहीं छीन रहे, तुमको फोन भैया फोन नहीं छीनने का, लेडीज को क्या शूटिंग अंदर से, लेडीज को क्या शूटिंग कर रहा है, कैसा लगाया, कैसा लगाया, हमने लाइट नहीं लगाया, कौन लगाया तो, अरे पेड़ में लाइट कौन लगाया, पेड़ में कौन लगाया, फोन छीना, तुमने कौन परमिशन दिया, परमिशन कौन दिया, हमको नहीं पता, कौन दिया परमिशन, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, दिखाता तुमको मैं, फोन दिया तुमको, अरे हमारा लाइट नहीं है, फोन, अरे लेडीज का शूटिंग करेगा तुम, अंदर जाकर लेडीज का शूटिंग करेगा, उसको कंप्लेन करेगा, केस करेगा तुम लोग, ये आम आदमी के दोन चार दिस जाले आमकां लोकांच्यो पब्लिकाच्यो कंप्लेनी येता की रातचे हांगा हे टेबलां बिबलां घालून भायर बसता म्हणून, भायर टेबलां. काल सुद्दां आमी रातचे हांवें इन्स्पेक्शन केलें, पळयताले हेंची फुटपाथ पळय, फुटपाथी हेंची स्टेरकेस स्टेप्सां, एक्चुली फुटपाथ म्हणटा ती लोकांक फ्री आसूं जाय भोंवपाक, हे आमकां कोणाक केअर काडनासतना हेंचे जालां, हेंची दारागिरी चल्ल्या सारकी. ही झाडां पळय, ही झाडांक फूल सगळ्यो सिरियली घातल्या, सगळ्यो सिरियली झाडांक घातल्या, खेळ मारून परमिशन घेनासतना आमचे, तांकां आमी लिगल नोटीस धाडपाचें आसा, लिगल एक्शनूय आमी तेंचेर घेतले. बरे बरे एनजीओन आतां आमकां येवन मेळ्ळे, आमकां तेंच्यांनी सांगलें की झाडांक सिरियली घातल्या, लोकांक जातचे चलपाक मेळना, तुमी कितें करता काय म्हणून. आज हांवें एक्शन घेतलेलें आसा, तेंची जी हे स्टेरकेस जी भायर आयिल्ली फुटपाथीचेर ती हांवें मोडून उडयल्ली आसा. आमकां पर्सनल बिग डॅडी तशें कांय ना, सगळ्यांचे बोर्ड जे बोर्ड कितें आसा, जे कितें एन्क्रोचमेंट फुटपाथीचेर आसा ते फुटपाथीचेर सगळें करपाचें आसा. उपरांत पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात घडणूक थळार गेलो, ताकाय थंय बरोच वायट अणभव आयलो. ऐसा लोग तुम खड़ा करके हमको ये बताए इंसान करके तुम पहला लोग तुम इंसान करने को बेचता है, पहला लोग इंसान इनको पहला ले निकालो, पहला अंदर भेजो इनको, पहला अंदर भेजो, ये तो उनको दिखा था बराबर में क्या करने को, पहला अंदर भेजो, पहला अंदर भेजो उनको, पहला अंदर भेजो, पहला अंदर भेजो, चलो चल पहला अंदर भेजो. We told them basically you go back where the captain of port has given you license. From there, so CCP don't come that whatever 1 meter or something they have coming out. They should go inside.
They will do it. They said they promised to do it within 1 week's time. CCP has started action. Now, basically, this was just a warning. This will continue everyone. We are not targeting any individual or something. It is everyone. Everyone should be within their jurisdiction. We'll be having inspection for all the casinos. Okay, the rest is. So no one has been singled out of this. It is, you must start from somewhere. So we started here. Okay. Then after we will follow that. काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान ह्या प्रकरणा फाटल्यान राजकीय संरक्षण आसा असो दुबाव उक्तायला. जाल्यार उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान ह्या प्रकरणातल्या अति कडकपणाचेर सौम्यपणान टिका केल्या. मात हे विशीं खोलायेन चौकशी करपाची भूमिका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायल्या. Encroachment drive by the CCP on the casinos. They had supposed to have encroached on the footpath. However, it became a huge brawl. The casino staff and the CCP corporators got into a huge brawl. Then the local MLA came, Panjim MLA, newly elected. He also, there was a big issue. Then the media was abused and attacked. What do you have to say about this casino issue? And the guts of these people, that they can take on people without having a scare in the world. See, they have been given a free hand for the last 7-8 years, and the government in power, that is Manohar Parikar's government and this government also. This is the result of the free hand, and if they are not curtailed now, they will enter somebody's houses and break somebody's doors and break into people's houses. This will be the state of affairs of casino owners. Yeah, you feel there's got, otherwise you think anybody would have had the guts to do this, whatever they have done today? It is a lesson for the media also. The media should know what is their future if these casinos are given a free hand. I feel that we should all join together to fight them. There is no question. Powers have been given by the previous government. This government should see that powers are taken away from them. Finish, that's it. And the virtual attack on the media and attack on everybody is the misuse of power and the power given by politicians to them. I am making a statement, politicians have given power to them. You mean godfathers in politics? Yes, one of their best godfather was Manohar Parrikar. Their godfather was Manohar Parrikar. And now they are, I don't know, Vijay Sardesai doesn't seem to be, I cannot say he's not their godfather. Because he seems not to be ever taking on the casinos. In the assembly, out of the assembly. He has never, even in the opposition, he has never taken. The CCP, I know it's not directly connected, but today the CCP did an encroachment raid on casinos on the footpaths of Panjim. There was a major ruckus between the city fathers, including the mayor, and later the local MLA came. He was attacked by some of those people there. Then the media, by the local casino staff. Then the media was attacked. Some woman came and all. So, and then when we spoke to the Kutori MLA, he said that this is basically they have the guts to do this because they were politically backed, they were godfathers. And your name also came into this, so I'm giving you a chance. I have absolutely nothing to do with this, and or nothing to do with the casino operator. Who is the casino operator? Big Daddy. Big Daddy. If you know that I was the person who opposed it, which is how it was delayed coming into the water. So this Kurtori MLA, he has made this accusation. Yeah. He's saying that you have never spoken against them. That's why. That's why. How can I speak against? So he wants me to speak. He wants to decide what I speak. There are so many issues which I spoke when I was in the opposition, which I cannot speak when I am in the ruling. I have to act, and in my way I act. Now I am also of the opinion that casinos have to move out on land. Should be taken on land. This is very clearly stated in our party's stand. Officially it is our stand. But at the same time we cannot kill a model. No? People are getting employed in it. सगळी हॉटेलांची पणजी आहा ती कोणाची खुसार चलतात. आज जी एअरलायन भरून येता रातची ती कोणा खातीर येता. विचार करा मरे मायनिंग अशेंच इररिस्पॉन्सिबली उलोवन मायनिंग बंद पडिल्लें ना दादागिरी करूंक जायना. दादागिरीचेर एक्शन जावंक जाय. दादागिरी जर केल्या जाल्यार लॉ ऑफ द लँड इज टू बी फॉलोड व्हेरी स्ट्रिक्टली अगेन्स्ट दीस पीपल. एंड MLA अटॅक करूंक जर कोण लागले खंयची लॉबी जाल्यार तांचे फाटल्यान लागचें पडटा. तूं जाणा मरे आमकां अटॅक करूंक आसा कोणाक तसलें हें ओगीच अटॅक करून बाबुशाक ओगी अटॅक करून आता ladies were sent by the casino. I condemn the incident if honorable MLA was attacked or abused by the casino operators. I am of the opinion that a person who is elected has to be respected. He represents the will of the people.
ती एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह केली ऑन द फुटपाथ कसिनो बिग डॅडी हय थिंगा एगेन्स्ट द मेयर कसिनो स्टाफान झगडी जाली ब्रॉल जालो मागीर MLAक अटॅक केलो मिडियाक अटॅक केलो हांव रिपोर्ट घेता म्हाका अजून रिपोर्ट मेळना जस्ट इन्फॉर्मेशन मेळयली हांवें रिपोर्ट मागयला हां कोणी ते हांव तेच्या कडल्यान रिपोर्ट्स घेता ऑलरेडी आतां हांव विचारता कितें जालां तें ओके हांव कितें जर जालां आसत तशें जाल्यार एक्शन घेतली वयतली हय पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खासदार श्रीपाद नायका कडेन परतून एक फावट आयुष मंत्रालयाचो स्वतंत्र कारभार सोंपयला. तो शेगीत 5वे फावट उत्तर गोंयांतल्यान वेंचून आयला. तशेंच म्हत्वाच्या अशा संरक्षण मंत्रालयाचो राजमंत्री ताका केला. मनोहर पर्रीकरान ह्या मंत्रालयाचो एका वेळार कारभार हाताळिल्लो. सध्या राजनाथ सिंग ह्या खात्याचो कॅबिनेट मंत्री आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपले 24 नवे कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र कारभार सांबाळपी 9 राज्यमंत्री आणि 25 राज्यमंत्र्यांक शुक्रारा खाती वाटली. भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आता आसतलो देशाचो केंद्रीय गृहमंत्री आणि अरुण जेटलीचे सुवातेर नवी अर्थमंत्री आसतली निर्मला सीतारामन. ते भायर कॉर्पोरेट कारभार. नितीन गडकरी परतय आसतलो रस्तो येरादारी आणि महामार्ग तशेंच ल्हान आणि मध्यम एंटरप्रायझेसचो मंत्री. भारताचो नवो रेल्वे मंत्री आसतलो पियुष गोयल आणि वेपार आणि उद्देग मंत्री. तशेंच आदलो विदेश सचिव डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आसतलो विदेश वेव्हार मंत्री. गोंया खातीर म्हत्वाचे मंत्री ते अशे: प्रल्हाद जोशी मीण कोळसो आणि संसदीय वेव्हार मंत्री आणि प्रल्हाद सिंग पटेल आसतलो पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पणजुणे धरणांतल्या उदकाची पातळी देंवल्या. पोरू वर्साच्या तुळेन ही उदका पातळी 1 मिटरान सकयल पावल्या. पूण अधिकारी म्हणटा जुनाचे 25 तारखे मेरेन उदकाचो उणाव जावचो ना. पूण सध्या परिस्थिती पळयल्यार सगळ्याच गांवांनी पिवपा उदका वयल्यान मारामारी चल्ल्या. अंजुणे धरण पुराय उत्तर गोंयची तान भागयता. अंजुणे धरणांतली उदका पातळी देंवल्या हे धरणाचो पालवी अभियंतो GF पौडीन मान्य केले. उदका पातळी देंवल्या खरी, पूण भिवपाची गरज ना. जुनाचे 25 तारखे मेरेन उदक पावतले अशें ताणें सांगले. आज सकाळीच आमच्या अंजुणे डॅमाच्या वॉटर लेवल आसा 70.6. नियरली 8 मीटर पाणी आमकां अजुनूय आसा आनी आमकां अजून जून 20-25 मेरेन आमकां पुरता इतकें पाणी आसा. अजुनूय नियरली 0.4 मिलियन हेक्टर पाणी आसा. आमकां जून 20-25 तारीख पर्यंत कांय भंय ना. फाटल्या वर्साक मातशें चड आसलें आमकां पाणी, ह्या वर्साक मातशें कमी आहा. लास्ट सप्टेंबराक आमकां पावस पडूंक ना म्हणून 1 मीटर सुमार आमकां पाणी कमी भरलेलें. तरी आमकां पाणीचें भंय ना. टू जून 25 पर्यंत आमकां वॉटर सप्लायक पाणी पुरता. पाणी एक 2-3 दिवसान आमी इरिगेशनाक बंद करतले, मागीर ड्रिंकिंगाकूच दवरतले आमी पाणी. पण गरमी खातीर इरिगेशनाचे कितें इफेक्ट जातलो? कांय प्रॉब्लम ना. आनी 1 आठवड्याभर आमी सोडूंक शकता इरिगेशनाक सुद्दां. तरी आमकां पाणी आसा. आतां जे पाणी सोडटा ते लेवलीन जर आमी पाणी सोडलें जाल्यार जून 25 तारीख पर्यंत आमकां सफिशियंट वॉटर आसा. अंजुणेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. शुक्रारा संवसारीक तंबाखू विरोधी दीस मनयलो. निमतान दिवचले आनी मडगांवां कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. दिवचले मामलेदार कार्यालयान जाल्यार मडगांवां ऑस्पिसियो रुग्णालयान धुम्रपान विरोधी जागृताय रॅली काडल्यो. तंबाखूच्या सेवनान कॅन्सर जाता हें आतां जगजाहीर आसा. धुम्रपाना विशयी तरणाट्यांमदी जागृताय करपाच्या उद्देशान दिवचल मामलेदार कार्यालय आणि गोमंतक युथ दलान जागृताय रॅली काढली. From first week of June 2019 onwards, we'll be conducting raids. Particularly, we will raid public places and find the offenders who are found indulging in smoking activities in public places. Also, we'll seize and confiscate cigarettes packets if they are found without following the norms as per COTPA Act 2003. मजगती मडगावच्या ऑस्पिसियो हॉस्पिटलान NGOच्या सांगातान धुम्रपान विरोधी जागृताय केली. ह्या निमतान पटनाट्याचे आयोजन करपा बरोबरच रॅलीचें आयोजन केल्लें. Because we have a tobacco cessation unit at the hospital itself, okay, wherein we have decided today to have a rally with the full crowd so that a lot of awareness has been done to the public, okay, and
anybody who wants to share the news regarding the tobacco cessation clinic, which is there at the hospital, Hospicio Hospital, OPD number 25, you can contact the Hospicio Hospital, and then of course they will guide you. Say no, tobacco, say no, tobacco, say no, tobacco. दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार आणि मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.